गोबी मंचुरी। हे गोबी मंचुरी जे आसा हे आता गोंयांत सर्रास खंयचीय जात्रा जाली की ते सर्रास ते दुकानां उगडी करतात आणि हे जे खाण जे आसा हे आमच्या भुरग्यांक म्हणा किंवा वयस्कर लोक जे आसा हांकां इतके घातक आसा की लोकांक ते कळत ना आणि सवाय मेळटा एक वेगळे प्रकारची हे तेका टेस्ट आसा अशा प्रकारचो विषय असल्यामुळे लोक झुम्मड घालता आणि असे हे जे घातक आसा असे खातात आणि त्यामुळे आम्ही गेल्या 3-4 वर्सां FDA कडे म्हणा हांगासर मुरगांवची म्युनिसिपालिटी म्हणा देवस्थानची हे कमिटी जी आसा त्या कमिटी कडेन सुद्दां आमी अप्रोच जाले आणि तांकां सांगलें की हे जे घातक जे खाण आसा ते तुमी ह्या जात्रेन बंद करचे त्यामुळे लोकांक त्रास जावचो न्ही अशा प्रकारचो प्रयत्न आमी केला। ह्या वर्सा सुद्दां अशा प्रकारचे लेटर जे आसा ते आमी FDAक दिल्ले आसा म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आसा। आमकां खबर आसा शिरगांवची जात्रा जाली मध्ये आता बोडगेश्वराची जात्रा जाली ह्या दोन्ही जात्रांनी ह्या गोबी मंचुरियन हे जे आसा एका थंयसरले स्थानिक जे अधिकारी जे आसा त्यांच्यानी तेजेर बंदी घातिल्ली आसा त्याच प्रमाणे हांगासर बंदी घालची असो आमचो अशी ती मागणी आसा। म्युनिसिपालिटीन म्हाका कळ्ळें की एक कावन्सिलर जो आसा सुदेश भोसले हेणे आवाज उठयलो ह्या संदर्भात आणि म्युनिसिपालिटीन आता सध्या ते सगळे जे आसा ते FDA कडे दिल्ले आसा। खरें म्हणजे हांगासरले स्थानिक आमदार हांकांय हांवें निवेदन दिल्लें आसा त्यामुळे आमदार आसतले किंवा म्युनिसिपालिटी आसतले हेंच्यांनी खरें म्हणजे ह्या लोकांची काळजी घेवन आणि खरें म्हणजे 125 वर्सां जर आमी साजरी करता जाल्यार ते आमी योग्य पद्दतीन साजरी करची आणि अशा प्रकारचे वायट हे जे आसा खाद्य जे आसा ते बॅन करचे अशें म्हाका दिसता ह्या जात्रेक। आमकां खबर ना की हे खाद्य जे आसा म्हणजे गोबी मंचुरी जे आसा हे कितके घातक आसा हाच्यात अनेक प्रकारचे कॅमिकल्स जे आसा ते वापरले वयता म्हणजे उदाहरण कार्सिनोजेनिक केमिकल हेच्यानी वापरले वयता मागीर टार्झानाइन म्हणून एक केमिकल वापरले वयता कार्मोझाइन कलर हे वापरले वयता मग अशे वेगळे वेगळे आसा म्हणजे कलर जो आसा हो खरं म्हणजे सिंथेटीक कलर कपड्यांक वापरता ते कलर हे तांबडे गुंद करपाक ते सगळे जे आसा ते कलर वापरले वयता विच इज व्हेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। दुसरे जे आसा ते सॉसेस आसा तांचे अनेक प्रकारचे सॉसेस आसात ते लो क्वॉलिटीचे सॉस जे आसा ते वापरले वयता। तशेंच तेजे जे गोबी जो आसा म्हणजे कॉलीफ्लावर जो आसा तेजे जे कुडके आसता ते कुडके क्रंची करपाक म्हणजे कुरकुरीत जावपाक जाय अशें म्हणून जे वापरले वयता तो डिटर्जंट पावडर वापरलो वयता म्हणजे इतकें सगळें घातक आसा आणि हे सगळे जे आसा आमी सवाय मेळटा चटक मटक मेळटा जिबलेचे चोचले हे करपाक आमी ते सगळे खाता आणि मागीर तेजे परिणाम जे आसा ते भयानक वायट आसा। त्यामुळे अशा सगळे वाईट परिणाम आणि ह्या सगळ्या उत्साहाच्या वातावरणात अशा प्रकारचे परिणाम आमच्या जनतेचेर भक्तांचेर जावचे न्ही असं म्हणून हांवें तो प्रयत्न केल्लो की कदाचित ह्या निमित्तान 125 वर्सां म्हणून तरी ह्या निमित्तान ह्या गोबी मंचुरी जे आसा ताका बंदी घालची अशें म्हाका विनंती करपाची आसा।